सांगसो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका सांडीतकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीतकी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगसो ना तुका हरमोनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका hermoso Gesù, trucar eu gosto.
सम्पूर्ण विधेयपूर्ण आनन्दिता सर्गा दृश्य देखता सदा आंचपोट वेवोर्तां हान्येतेले काकुति कुर्पा गुटमोगाचे हे मुझे गाया मुझे आशा वर्णुतारों का हर एक दिशा से मुझे गाया मुझे आशा वर्णुतारों का हर एक दिशा Samtana Dev Maka Apaitana Rao Jesu Tu mujhe sangi Aik Maka Rak Maka Son ki dins khali naka Hat darun Bor Maka तुझे घरी हात मोसो घर तुझं धैरांतो माका भर अस्कथा पातकी हा खै वचो ना माका पण दुसरो Sonia muso aso sontuka
is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on.
사건 모래 봄 모간 리보 이모지 가야 무지야샤 वर्णम तारों का और ये दिशा हे मुझे गाया मुझे आशा वर्णम तारों का और ये दिशा नमारण्य अमृतचे मय नमानविचारचो अमृताने गोष्ट गावी लोकांना आणि परदेशेची बाळका तुकाच्या पडा कसा अस्कारा पुस्तक आम्ही तुका दान करता आमचे शिकायचे तुझे कापडचे दडे आमचे वय पडती आणि आपण देशात जाऊन आता येला याळी देवारी मुरिये अगिवती देवाचे माये आम्हाला सोविनती कर देवाचे उत्तर आम्ही ऐकूया जेजू येऊन पावताना लाजाराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले पूण ताका कळीत जाले तेन्ना ह्या जेरुसलेमाक पयस नासले सुमार 2 मैला भितर आसले म्हूण येत शहराचे सभाजुदी मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजव म्हणून आयिल्ले जेजू येता म्हणून आयकतास मार्ता ताका मेळ्ळो म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजू पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तू हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचे तुवें मागलेले सगळे देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो म्हूण मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुनर्जीवनपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आणि तो जो कोण जिवंत आसा आणि म्हाका तो सस्ताक मरसो ना हें तूं सत मानताय तिने जाप दिली वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुनसुमून हांव सत मानता देवाचे उतर
शेतीर भरवसता
त्याने ते आहे ना आम्ही म्हटलं आम्ही लोकल അങ്ങനെല്ലാം പട്ടിക ಹಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ದಟ್ಟು ಇದೆ ಸರ್ ते तुम्ही येणार तर तुम्ही नेक्स्ट पर्यंत होता आता मी सर यायला बोलणार नाही हे झाले नाही होय नेक्स्ट लगे रहा प्लीज बैरे बैरे हंका जागो सुन Kami Polya
आत्म्याताच्या स्वागत दीव परमेश्वरा अधीन तो करा आपण वरतून ताका सर्गा ससना भागी सावच्या काकुटीच्या मोगा दर्या काकुटा कडी तीरारा दये पक्षी गगनाताच्या परतापासामी काकुटीच्या मोगा दर्या काकुटा कडी तीरारा दये पक्षी गगनाताच्या परतापासामी
जाणा हांव आसा इंद्रास, जाका मुक्ता सर्गरास, व्हडा सूख संतोषाचो तो गांव, ना पिडा त्या गांवांत, ना मरण, ना काळ आकार, बागस स्नातय जियेतेल्या, 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 आमी स्नातय जियेतेल्या, 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 आमी स्नातय जियेतेल्या, काम आमचे जात साबार, कळसो सूर जात साबार, येतलो एक दीस विशेवासो, जेजू थंयसर मेळटलो, आमचो एकवट जातलो, सस्नातूर सोना बांदो आमचो, जियेतेल्या, जियेतेल्या, आमी सस्नातय जियेतेल्या, 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 आमी सस्नातय जियेतेल्या, हांव वर्सां
मान राखून ती आसा सदाय सुस्वागत दिवच्या तांकां सर्गात सरितय सर आसतेली आमकां ती सर मेळटली जावं सोना आमचे दय वेगळा आसा जियेतेल्या आमी ससला थंय जियेतेल्या आमी ससला थंय जियेतेल्या. खंती दुखांतामी पडल्या मोगाळ भावाका दिवस मागता काकुळत कर मोन सोम्या प्रार्थना काकुळत कर तूं ताची आकुळटीच्या
काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळताकै नीतिदारा तैं भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमीन. काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळताकै नीतिदारा तैं भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमीन. आज तर आमी मागता उपकार जातून ताचोनी सोडवण दा आपूण घेवन तूं ताका सरकार सासनाक भागी जावच्या. काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळताकै नीतिदारा तैं भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमीन. काकुळतीच्या मोगादर्या काकुळताकै नीतिदारा तैं भोक्षी आत्म्याक्ताच्या परातावास आमीन. रात आता संपली नवो दीस उदेलो रसनाराक वचून मेळचो संवसाराका देवस म्हणचो वेळ आतां जालो वेळ जिणयेचे लेख दिवचो जेजू सोडवोडदारा हे घडी सांडी नागा काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तू म्हाका जे
ताच्या चोराक सर्ग भासायलोय धारुण मुजेर जायनाका पातक्या जाकेवाक समाधान दिवंक धाडलोय काकळूत दाखय तुम्हाका जेजू सोडवोडदारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तुमाका जेजू सोडवंदारा हे घडी सांडी नाका काकू तुझी लावय एका फुलदारा भेटताना आज तुमाका मोवाळ उतरांनी जेजू म्हाका आपय नैगी तूं गोवळी मुसो वाट चुकोवन गेल्ली शेळी म्हूण तूं सणाय जावंका शेतां हांव तुजो जेजू सोडवोडदारा हे घडी सांडी नाका काकळू तुझी लाभय काकळू दारा भेटतानास तुमाका जेजू सोडवंदारा हे घडी सांडी नाका काकू तुझी लावय एका फुलदारा भेटताना आज तुमाका ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें
वेळ जातस बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या भुलो केलोय म्हाका वेळ जातस बापा आपूण वेलोय म्हाका मोगान गोपान तुज्या सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्र आत्म्यान तुज्या संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरलें पवित्र आत्म्यान तुज्या सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें कुडीन मोजाये पिडार तुवें केलें आवय बापाय दीव पोस म्हजो केलोय कुडींत म्हज्या येवन पिडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पौस म्हजो केलोय सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां तुझे कुशीक सरकार जाता तशी संवसारांत कमान मरिया कृपेन भरलेले सर्वेस कोण तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचें फळ जेजू कमान मरिया कृपेन भरलेले सर्वेस कोण तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचें फळ जेजू कमान मरिया कृपेन भरलेले सर्वेस कोण तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचें फळ जेजू आता आणि आमच्या मताच्या
नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, नमान मरिया कृपेन भरलेले सर्व स्फोर तुझ्या सांगात स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीच्या फळ जेजू Pagyanti Maria Javashume, Amapiyankati Nutika, Atanium Shamurma Chaganim Kame, माँ बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्मा Sasadi Pasatan Sada Sarvata Amen. ये मोजा जेसू ताची बात का ताका बोक्षी ये मोडा चाऊ जामे ताका निवार समे सरया सरगन तुझी आपुतीचे अधिगत आसल्या सरदार मोर पाय ससना सोबिशे सर्वेस पोराता कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भांगय ससना सोबिशे सर्वेस पोराता कालाबोय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भांगय सरल्या सर बाबा त्यांच्यात देवाचे कापोते समाधानाने विषय घेतली आमेन दुसरं मिसले समय जेजू आंब्या बदून जरबाद मागतात आमच्या पासूनच्या तुझ्या नापोविसा तुझ्या राहसंकयन तुझ्या सगळा सिद्धी संसारांचा नमान मरिया कृपेन बोले समित तुझे संगदास प्रिय बिता तु सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान मरिया कृपेन बोले समित तुझे संगदास प्रिय बिता तु सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान मरिया कृपेन समित तुझे संगदास प्रिय बिता तु सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बिल्कुल रे समझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बिल्कुल रे समझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस नमान बिल्कुल रे समझे संगता स्त्रियां भीतर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस Pemboleh sampai sangat asli yang kita tersedia ani sedih pol juga pasti changes Naman pemboleh sampai sangat asli yang kita tersedia ani sedih pol juga pasti changes Naman pemboleh sampai sangat asli yang kita tersedia ani sedih pol juga pasti changes नमान मरिया कृपेन बोले समझे संगत आश्रिय भीतर तु सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस महिमा पानी बतानी पूरी करने ये मोजा जेसु आची पाका
तुझ्या मस्तकावर काय नाही सांगशील का? आमचो दिसपत्र त्रास संपदी नेहमी आमची सुख्या आमची तसे आमची पंपानकोस नेम गाताडे प्रतिनका कुंभे Sumi Jesu keluar perwat peran kuris mohon wajah. नियम गाताडे प्रतिनका पुन वैटन tlem kaniwar amen. कष्टातील नोया वसन मुक्तेल्या नोया दितोलो विषय तुमका कष्टातील नोया वसन मुक्तेल्या नोया दितोलो विषय सरकार सौम्या
सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे आणि तुझ्या साखराच्या आत्म्याक या संसारातलो बाई सोडूंक तुवें फरमायलाय ताका सर्गीच्या सुखा पावय आणि तुझ्या भक्ताचो सांगती कर. आमेन. आता दुखेस कुटुंबापासून आम्ही प्रार्थना करूया. काकुळतीच्या बापा आणि सर बुजवणेच्या देवा, तू ससनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्काटलेल्या तुझ्या साखरांचे तुझी दिश्ट घाल म्हणून आम्ही खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा जा तू आमचो आसरो आणि बोड आणि या दुखाच्या काळोखा आणि वेळापातां तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडार आणि शांतीक आमकां उबार. तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचेच अशी दावाशी कर आणि ह्या विनाशी जिवित उपरांत आमच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक आमच्या बापा 5 समान बरे देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भावा खातीर आतां आमी भेटोवया. आमच्या बापा सगळींचा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी इच्छा सदा जशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसरायला कुशला तशेंच आमची वार्ता बोगस आनी आमकां दाणे पडोवंक दिनाका पूण वेळांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमाज सुनते सदा श्रीयान तू सरे आणि सरे बाळ तुझ्या सुशे दिसो भगवान तुझे रक्षणे आम्हाला कर आता आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमाज तुझे सुनते सदा श्रीयान तू सरे आणि सरे बाळ तुझ्या सुशे दिसो भगवान तुझे रक्षणे आम्हाला कर आता आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमाज सुनते सदा श्रीयान तू सरे आणि सरे बाळ तुझ्या सुशे दिसो भगवान तुझे रक्षणे आम्हाला कर आता आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. नमाज सुनते सदा श्रीयान तू सरे आणि सरे बाळ तुझ्या सुशे दिसो भगवान तुझे रक्षणे आम्हाला कर आता आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. सुनते सदा श्रीयान तू सरे आणि सरे बाळ तुझ्या सुशे दिसो भगवान तुझे रक्षणे आम्हाला कर आता आमच्या मरणाचे वेळी. आमेन. सस्ना सोविशे सर्वेस्वरा ताकाला बळी आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांगय. सस्ना सोविशे सर्वेस्वरा ताकाला बळी आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांगय. देवा तुझे सशी कुसापुनी माका गायन मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सूर्योदय
स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी कुसांपुनी म्हाका ओळखू लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी असता सूर्यो तरी देवता मोचेर काळखे स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी
Anspodve voirtam hanietele. पसर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशे सरकार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यें कोणाच्या उज्याले आमकां निवार. सडकन तुझी काकुळती
आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येऊ, तुझी खुशी सर्गात जाता तशेंच संवसारांत जावं. आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितां, तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरये कृपेन भरले सभी तुझे संगता, स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वता आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी, हेम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. तुझी काकुळतीची अधिगर्ज असल्या सर्गार ओर्न पाय.
विशे सर्वेस पराता कालाबो आणि निरंतर प्रकाश ताचे वाकर सस्नासो विशे सर्वेस पराता कालाबो आणि निरंतर प्रकाश ताचे दैमात आत्मोमुसो विषय घेता देवा दैमात आत्मोमुसो विषय घेता देवा दैमात आत्मोमुसो विषय घेता देवा दैमात आत्मोमुसो विषय घेता देवातय आत्मो म्हजो विशे घेता ताचे तामात्मोची राखण येता देवातय आत्मो म्हजो विशय घेता ताचे तामात्मोची राखण येता तुंस मुझे कडा तुंस मुझे कोटे तुंस मुझे कोटे आणि तुंस मुझे रक्ष देवा दैमा आत्मो मुझो विशे घेता देवा दैमा आत्मो मुझो विशे घेता देवाची वाट राखता आत्मो मुजो कित्याक तो एकलोस मुजो आसरो देवाची वाट राखता आत्मो म्हजो कित्याक तो एकलोस म्हजो आसरो तुंस मुझे कडा तुंस मुझे थार तुंस मुझे कोटे आणि तुंस मुझे रक्ष देवा दैमा आत्मो मुजो विशे घेता देवा दैमा आत्मो मुजो विशे घेता देवातय आसा विश्वासी मोर ताचीस पदवी महिमा संपून देवातय आसा विश्वासी मोर ताचीस पदवी महिमा संपून तुंस मुझे कडा तुंस मुझे तारण तुंस मुझे कोटे आणि तुंस मुझे रक्षण देवा दैमा आत्मो मुजो विशे घेता देवा दैमा आत्मो मुजो विशे घेता
तुझी खुशी जाव, तुझी खुशी हांव तुझ्या हातांत दवळूं मागी. सांगीते तुका कर तूं आतां तुझ्या हातांत हांव ओपून दितां. तुझी खुशी जाव, तुझी खुशी उज्यान तुझ्या काळीज पाकी. नितळतें कर तूं इमापोरी रडून हांव मागतां कांतेपोळी. तुझी खुशी जाव, तुझी खुशी राजवट चलय आत्म्या वेरी. स्पिरितान भरून जावच्या हांवें तुझी साथ सगळ्यांक लोकांमोदें. तुझी खुशी जाव, तुझी खुशी आपल्याय बाबा तुझेच तशी. दीस आस्वीक विशे अज्ञाताच्या भोगच्यान तुका सजल्यान घरांत तुझ्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या आसुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. क्रिस्ततेई मोगाच्या याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो, दुखेस्त कुटुंबाच्यानो आणि मोगाच्या ट्रिस्सी. भोव बेजारायेची संगत कालच्या दिसा आमी आयकली. सकाळी जेराल्ड देवादीन जालो म्हणून सगळ्यांकी शॉक जालो. अशें घडोवंक नजो आसलें सवाल आयलें, पूण तरी घडोवन सो गेलें. पूण निमाणें आमकां उडास आयलो. देवाची खुशी आमी आमच्या जिवितांत पाळोवंक हे एक घडीत. मरण खंयच्या वेळार येता म्हण कळीत ना. एका सोरा बरी येतालें म्हणलें सुमेची उतरां आमच्या मोतींत गुंजोवंक लागलीं. आनी ताजे उपरांत
त्या दुखेस्त कुटुंबाक ट्रेसी बायक सांगत आसतना त्या कुटुंबाच्यांक बुजोवंक हरी हरीनी लोक म्हळ्या पर्यंत आयलो आनी त्या वेळार उडास आयलो. जेजूचो मोगाचो इश्ट लाजर मरण पावल्ल्या वेळार थंयसर जेजू पावता. पूण 4 दीस जाल्ल्या उपरांत पूण थंयसर जायतो लोक थंयसर आसा तांकां बुजवण पाठोवच्याक. आनी हिस्स बुजवण ट्रेसीक आमच्या भयणीक आमच्या फिरगेजितावन मात्र न्हय, तुमी सर्वांनी मोगाच्यांनी वळख आसल्ल्यांनी याजक धार्मीक लायक सर्वांनी म्हळ्या परी तांचो तिचो उडास काडलो, तिका बुजयलें आनी सांगत आसा आमी तुज्या सांगात आसा म्हणून पासावणी दिली. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज हें घडीत घडोवन 1 दीस जाता. जेराल्ड आमच्या भावाच्या आत्म्याक सासणीक विशयो मागच्या खातीर आनी अंतीम नमान ताका आमी दिवच्या खातीर आमी हांगासर सांगता आसा ह्या देव तेंपलांत. रोजार मायेच्या ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर ताजे खातीर मागोवंक सांगता आसा हांव. सांगत आस ट्रेसी आमच्या भयणीक हें दूख सोसूंक त्राण सर्वेस्पर देव दिवं म्हणून आमी मागतना खंडी जावन देव जेजू तुज्या सांगता आसा खरें, आमी तुज्या सांगता आसा हांव म्हणलें बसावणी दिवच्याक आमी हांगासर आसा. जर क्रिस्त थंय आमी जियेता मरण पावता, क्रिस्त सांगत आस आमी नव्यान जियेतल्या. हिस्स बसावणी आमकां सर्वांक बुजवण दिता आनी भोव करून आमच्या भयणीक ट्रेसीक. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ही ती चिंता आमी मतीन दवरन ह्या दुखाचो संभ्रम न्हय हो मिसाचो संभ्रम. मिसाचो संभ्रम सांभ्रमीक देवाची बलिदान भेटोवचो हो संभ्रम हातूंत आमी वांटेली जाल्या आमचें दूख खंडीत जावन सुमी पुसून काडटलो आनी आमच्या भावाक नवे जिवितांत तो वांटेली करतलो. हेंच होच आमचो बरवसो जावन आसा. आमी सर्व बरवशाची यात्रिकां जावन आसा. हें जुबलेवाचें वरस तसो बरवसो आमकांय आमच्या जिवितांत आमकां लाभोवन दी. एक दिसा आमकांय बऱ्या मरणाची कृपा दी देवा म्हणून आमी मागोवंक फावो. हें पवित्र बलिदान बेडोवच्या फुडें एक घडीभर आमच्या उण्यापणाचो आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपांत पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागोर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो सुमदीर. जेराल्ड आमच्या भावाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतलो ताका सोडून तुज्या विसलल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुन्हा जीवनमणाच्या दिसा कुडयेंतम्या सयत तुका रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रामाणीक मनशाचो आत्मो देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचें नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्लें तशें दिसलीं, तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळो आसार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी आमर जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत
तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवय आसूंक ती योग्य म्हूण तांकां दिसून आयलें. भांगार उज्यांत घालून लासतात तशें ताणें तांकां तापासलीं आनी ओमल्य बरी तांकां मानून घेतलीं. तांचेर पातयतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विस्वास दवरतात ती ताचे सवय मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें मिसून काडल्यांक कृपा आनी दया लभतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुका सर्वेस पोरा आत्मो म्हजो हांव बाळटा. तुका सर्वेस पोरा आत्मो म्हजो हांव बाळटा. उगडास कर सर्वेस पोरा, सुरवेर थावन तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदीस विसरनाका पुर्विल्ल्या काळाचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्या सुखी अपराधांचो उगडास दरिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन तूं म्हजो उगडास कर. तुका सर्वेस पोरा आत्मो म्हजो हांव बाळटा. म्हज्या काळजा सुखंत हुस्को हाळू कर. म्हज्या तळमळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या टेविट्यांचेर तिश्ट घाल. म्हजे कश्ट पळय आनी सगळी म्हजी पातकां भोगशी. तुका सर्वेस पोरा आत्मो म्हजो हांव बाळटा. म्हजो जीव राख म्हाका सांबाळून धर. तुजो सासरो हांव सोदतां. देखून म्हाका लजेक पडूंक दिनाका. म्हजें निर्दोशीपण आनी प्रामाणीकपण म्हाका सांबाळूं. कित्याक हांव सर्वेस पोरा तुजेरच पातयेवन आसा. तुका सर्वेस पोरा आत्मो म्हजो हांव बाळटा.
सर्गामी प्रितुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता कित्या राजाचे कुठला तुवे उघडला फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैलां भितर आसलें म्हणयत. शहराचे साबार जुदेव मार्था आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्था ताका मेळो म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळयवन मार्तान म्हळें, सोमिया, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुना जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुना जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासणाक मरासो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सत मानतां. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय मोगाच्या बाबा भयणीनो, अमेरिकाचो नावाडीक कॉमेडियन एक्टर जॅक बेन्नी 1970 आनी 4 इसवेंत अंतरलो. दुसऱ्या दिसा मरणाच्या आपणाच्या घराचें दार उक्तें करतना लांब देंट्याचो एक सोबीत गुलाब घराच्या बागलार दवरलो. वो गुलाब कोणें दवरलो काय अशें ताची पतीन मेरी लिव्हिंगस्टन चिंतूंक पडली. दुसरो दीस आयलो, परत एक सोबीत गुलाब घराच्या बागलार आसा. अशें हर एक दीस दार उक्तें करतना एक सोबीत गुलाब घराच्या दरवट्यार वा बागलार तिका पळोवंक मेळ्ळो. आनी एक दीस तिणें सोदून काडलें. आनी सोदून काडटना तिका निमाणें कळ्ळें, मरण पावच्या आदीं तिच्या पतीन जॅक बेन्नीन आपणाच्या मरणा उपरांत आपणाच्या पतीने खातीर दिसपडतें डेली हर एक दीस एक गुलाब घरा बागलाक व्हरून दवरूंक ताणें तवळूच एक विलेवारी केल्ली. मोगाची करणी ही. मरण पावल्या उपरांती म्हज्या पतीन एक सुरपण भोगूंक नजो, बदलाक म्हजो आनी तिचो संबंद आखेर जायना, तो निरंतर जिवंत दवरच्या खातीर ही एक भोव सोबीत करणी जॅक बेन्नीन आपणाच्या पतीन मेरी लिव्हिंगस्टनाक केल्ली. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, मरण एक माया वा इल्युजन न्हय, मरण एक मोगाची निमाणी करणी. मरण बरवशाचें घडीत कोणीय आमकां देवाच्या मोगातावण वेगळी करूंक जायना. देखून मरण आमच्या जिविताचो निमाणो अध्याय न्हय,
बघा देवाच्या काकुळटीचो मोग आमकां बदलिता आनी सासणाच्या जिविताक जेजू सांगता जियोंक आमकां फावो करता. देखून मिसाच्या दुसऱ्या महाप्रार्थनाच्या वेळार मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी कांय अशें आयकता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत तें सराना, तें बदलता आनी सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आज आमच्या ह्या भावाचें मरण नियाळतना बाबा भयणी, म्हाका उडास आयलो पापा फ्रांसिसान थोड्या तेंपा आदीं दाविदाचें मरण पवित्र पुस्तकांत वर्णन करून सांगिल्ली 3 उतरां वा 3 संगती. आनी पापसाहेब म्हणटा ह्यो 3 संगती कृपेच्यो संगती, कृपा मागोवन घेवच्यो संगती. हर एका मनशान ताच्या जिवितांत ह्यो तिदोड्यो कृपा मागोवन घेवंक जाय. आनी ती पयली कृपा आसा टू डाय एट होम विथ द चर्च. कुटुंबांत मरचें भाग आनी पवित्र सभेंत मरचें भाग. आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर आमी हर एकली पवित्र सभेचे सांदे देवाच्या परजेचो एक वांटो. आनी अशें म्हणटना ह्या देवाच्या परजेच्या गर्भांत आमी मोराजे, पवित्र सभेंत आमी मोराजे, ही एक आशा, ही एक कृपा आमी हर एक दीस मागाजे म्हणटा पापा फ्रांसीस. आनी तितले मात्र न्ही, पापसाहेब म्हणटा ही कृपा कुटुंबांत मरण पावची, कुटुंबादारा सांगता मरण पावची, ती कोणाय वरवीं मोलाक घेवंक जायना. बदलाक तें एक वर्तें देणें. देखून हर एका मनशान जिवंत आसतना अशें मागाजें म्हणटा पापसाहेब. सोमिया, म्हज्या कुटुंबांत मरचें भाग म्हाका दी. सोमिया, म्हज्या कुटुंबांत मरचें भाग म्हाका दी. दुसरी कृपा टू डाय इन होप अँड विथ होप. बरवशान मरचें, बरवशांत मरचें. हें वरस जुबलेवाचें वरस. बरवसो आमकां निराशी करिना. ह्या सगळ्या वर्सां आमी नियाळ करता. मरण आनी विशेश जावन अकालीक मरण आनी थोडी गडितां आमकां मोगाच्या भाव भयणो निराशेन भरतात. पूण बरवशान आसलेल्या मनशांक तें जिवीत मोगाच्या भाव भयणो एका रितीन नवें स्वरूप तांच्या जिविताक दिता. कसलो बरवसो? मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत आसा, पुनर्जिवंतपण आसा म्हणलें तें जिवीत, तो बरवसो आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय. आनी त्याच बरवशान आमी रावण, त्याच बरवशान आमी मरोंक जाय म्हणटा पापसाहेब. देखून आविलाची सांत तेरेज म्हणटा जिवीत इतलें वेग्गी सोंपता की आमी कशें जियोवचें म्हूण चिंतच्या की आमी कशें मरचें म्हूण चिंतचें गरज. देखून उगडापण पुस्तक बाबा भयणी म्हाका आनी तुका जागयता 2 अध्याय 10व्या वळीन, मरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैताचो मुकुट म्हणजे जिवीत दितलो. तिसरी कृपा टू लीव ए ह्युमन लेगेसी मेड विथ द टेस्टमनी ऑफ ख्रिश्चन होप. म्हणजे बऱ्या क्रिस्ती जिविताचें दायज हेरांक हांवें सोडून वचा जाय. बऱ्या क्रिस्ती जिविताचें दायज आमी मरतानेर कितेंच वरिना, बदलाक कितें बरें हांव सोडून वेता. मोगाचें जिवीत, कृपेचें जिवीत, भोगसण्याचें जिवीत, जबाबदारेचें जिवीत, कितें दायज फुडल्या जनांगाक हांव सोडून वेता, ताचो उडास मनीस दिसपडतें काडटा. जर बरें दायज ना जाल्यार मनीस मनशाक मरण पावल्या पडल्यार विसरता. पूण बरें दायज आसा जाल्यार मनीस केन्नाय त्या मनशाचो उडास काडटा आनी ह्या मुखांतर एक नवें जिवीत मोगाच्या बाबीन आमकां पळोवंक मेळटा. देखून हर एकल्यांनी ही तिदोडी कृपा कुटुंबांत मरचें, पवित्र सभेन मरचें, बरवशान मरचें, बरवशान मरचें आनी एक क्रिस्ती जिविताचें दायज फुडल्या जनांगाक सोडून वेचें, ही तिदोडी कृपा हर एकल्यांनी मागोवंक जाय म्हूण पापसाहेब आमकां उलो दिता. आज हें मरण नियाळतना बाबा भयणी आमी उडास काडया. पयली संगत मरणाक सदांच आमी आयती रावोंक जाय. लातीन भाशेन एक सांगणी आसा, इन ऑमनिबूस रेस्पीचे फिनेम म्हणून, म्हणजे इन एवरीथींग कीप दी एंड इन मायंड. मनशा तुका एक दीस मरोंक आसा, तुका एक निमाणो दीस आसा म्हणलें तुवें हर एक दीस उडास काडूंक जाय. तवळू
किर्तन 90:12 आमकां अशें उडासां काडटात. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय, तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटेली जाणवाय. दुसरे मोगाच्या भावा भयणी, मरण पावली व्यक्ती देवान एक काणीक जावन आमकां दिल्ली आनी आज काणीक जावनूच आमी ताका पाटी समर्पण दिवंक जाय देवाक. एक वर्ती काणीक, एक वर्तें बेसांव ह्या आमच्या भावाक आमकां दिल्लें. देखून आज देवाक आमी अर्गां दिवया ताच्या जिविता खातीर, ताच्या बरेपणा खातीर. आनी देवान दिल्ली वर्ती काणीक ह्या संवसारांत कुटुंबांत मोगाच्या काणी आमकां, आज ती मोगाची काणीक देवाक आमी परत पाटी दिवया. तिसरें, मरण पावली व्यक्ती आमचे तावन पयस ना. देखून आयचे पयले वासाप प्रामाणीकत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी परत निमाणें वाक्य म्हणालें, ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सोबे मोगान जी येतली. आनी मोगान जियेवची मनशां मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे तावन पयस नात, बदलाक देवाच्या हातांत आसात आनी देवाच्या हातांत आसली ती मनशां आमचे संगतच आसात. पूण कुडीच्या दिश्टेक आमकां पळोवंक मेळची नात, बदलाक भवार्थाच्या दिश्टीन आमी हें वळखून घेवंक जाय. मरण पावली व्यक्ती आमचे तावन पयस ना. देखून सांत जेरोम आपल्या भावाच्या मरणा दिसा संदर्भार अशें म्हणटा, रडणाव आमी ताका होगडायलो म्हूण, बगा दिन वाचतांव आमकां तो लाभलो देखून. वय तो आमचोच आजून, कित्याक देवा थंय सर्व जी येतात आनी जीं देवाच्या घरा फाटीं वेतात ती कुटुंबांतच रावतात. आनी निमाणें मरण पावली व्यक्ती आमकां सोडून वचोंक ना, ती मागोवंक गेल्या. जर प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात, जर विश्वास दवरतल्यांक सासणाचें जिवीत आसा जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर मागोवंक जगतो व्यक्ती कोण? आमचेच विशयान जाणा आसली, आमच्या कुटुंबा विशयान जाणा आसली, आमची जिणी जाणा आसली, आमचीच मोगाची मनशां देवाच्या हातांत आसतना, देवाच्या सत्रे मुखार आसतना आमचे खातीर निरंतरी ती मागोवन ती कृपा आमकां धाडटली. असोलो बरवसो मोगाच्या बाबेन आमकां आसूंक जाय. देखून ह्या वर्सा आमी बरवसो निराशी करिना व नियाळ करता आसतना ही उतरां आमी उडासन काडया आनी अशें पुनर्जिवनपण आमकां रियेकल्याक आसा म्हणलें बरवशान आमी पातयेवया आनी अशें आमची संवसारी जिवीत आमी जियेवया. देखून स्वामी म्हणालो, हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव, जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. ह्याच बरवशान हो आमचो भाव जियेलो, ह्याच बरवशान आमी सगळ्यां जियेवया. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच म्हण पातयेवया आनी अशें बऱ्या मरण्याची कृपा आमकांय दी देवा म्हूण आमी दिसपडतें मागया. दुखेस्त कुटुंबा खातीर आज प्रत्येक दिन आमी बुजावण पाठोवया. जेजू मार्ता आनी मरयेक बुजावण दिवंक गेलो आनी सोमी थंय आयिल्लोच तांकां बुजावण मेळ्ळी. आज तशी बायक तोच सोमी सांगात दितलो, ताची बुजावण फावो करतलो. सांगात आमचो सांगात, आमचें मागणें, आमचें मोगाचें उलोवणें, आमचो सांगाती तिका एका रितीची बुजावण दितली. ती बुजावण आमी एकामेका दिवया, बरवशान जियेवया आनी ह्या मुखांतर पुनर्जिवनपणांतय सोमयातय आमचो विश्वास आमी हर एकली थीर करया. तसो सोमी आमकां आशिर्वाद बेसावन दिवं दी म्हूण मागया. आमीन. उबी जायात. आमी बरवशाची यात्रिकां बरवसो आमकां निराशी करिना. देवा मुखार ह्या आमच्या भावा जेरी खातीर सांगत आस दुखेस्त ट्रेसीबाई खातीर आनी कुटुंबाच्या सोर सांद्यां खातीर आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्यां खातीर आनी आमच्या गरजां खातीर आमची मागणी आतां सर्वेस्पर देवा थंय दवरया. आमचे जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवी सभे निस्वार्थी सेवा भेटोवन तुज्या राज्यान विशय घेवच्या सर गवळ्यांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तूं ससनाचो विशय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या फिरगस कुटुंबांतावन तुजेशी आयिल्ल्या सर संद्यांक ससनाचो विशय आनी सर्गीचो संतोश दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मरण पावल्या आमच्या भावा जेराल्डाक ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक भोगचें दूख निवरावन
तांकां बुजोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा विविध पिढे वरवीं अवघडा वरवीं आनी उतर प्राये वरवीं वळवळच्या सर आमच्या भावा भयणीचेर तुजी काकुळतेची बेसांवां वोत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पिडेस्तांची सेवा करच्या सर वैजांक तांच्या सहायकांक तूं उदार मनाची कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. जी कोणी कश्टांत आसात पिडेत आसात आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां तांचो आमी उडास करया. भोव काकूळदार आनी मोगाळ देवा, तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार दवरलेली मागणी दयेन तूं आयक. आमी उसारल्या मात्र न्ही, उसारून नातल्याय सर आमच्या गरजां तूं आमकां पाव. हे आमी मागता तुज्या हस्त्या पुता जेजूचे नांवीं. जीवन मुझे सोमिया वोते देणे म्हाका संवसारिया भयणा सावये करे बलिदान बाकी जिणे मोजे नेणा बेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वोते देणे म्हाका संवसारिया भयणा जावये करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बुधवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अन्याक्य पुरी सभेच्या दावात सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, आज आमी अंतिम संस्कार ह्या आमच्या भाव बसोत जेराल्डा बसोत हो बारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. ताज्या आत्म्यांत कसलेंय पातकाचें कत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बगी पुनर्जिवीत असो बरवो सोव देलो. मरण कोणाकच सुख ना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थाचे जे विसरना तें बदलता. ह्या संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सरकार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेंत कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. ते स्वरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उडासा करा. भावर तसो गुठ परगटुया. तुझ्या सारी पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेवच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो भक्तीपणी आमी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभे सोगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोडी बापा, सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेश्वरा तुझ्या साकरा झेराल्डाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांत आयच्या दिसा तुवें आपयणवलय, जसो पविस्ताणा वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सुम्यान देवाक बापा म्हूण उलो करूंक शिकयलां. आमी देवाचे भुरगीं, एकामेका भाव भयणी. तेच मनोभावान सुम्याक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान उतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोरपात काडलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे तेराच वर्सां चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया म्हाका सोय आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. होसू पुनर्जीवन क्रिस्त देवाची शेळी आमची पातकां भोगसून आमकां नवें जिवीत दिता. ह्या शेळीच्या जिवनाका पयलीं आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका भवना पूण जे म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त जिवीत असं म्हणून ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಅಲ್ಲದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. जीवाक नव्या
सोमी घटाय दिता सारखे नीट वाटेरी सोमी सोलोन होता कधी दुकान मोजा मोगान तो बुजायता अंकारा सताना उस्वाड मोजो जाता सोमी मोजो गोडी काय ना उणे माका तडे तणासले कडे सोरो दिता माका Desmozor Santana Dimaka Apoitana Rao Jesu Tu mujhe sangi Aik maka Rak maka Son ke dis Galinaka Hakurun Warmaka Tujhe kari Hat muzo Gertude Teratu Makaber Esketau Pagi hamya Muso aso Sortuka Sansumya Koda turu Pagi Mulmata Bokshimon Ados mata Zairahau Teryotu Kakuliso Zainaka Turaga Hauron Orgunyaka Sasumya Sodwanda Tuso पुण्य रूपासलो जेजू आमच्या काळजांत आयला तसो नवें जिवीत दिवचो उंडो आमी जिवंत आसतना आत्मीक खाण त्राण दिवचें तसलो सासणीक जिवीत दिवचें तसलो हेंच खाण जेराल्ड आमच्या भावांनी घेतलें ताका बसायलें तें सर्गीचें देणें सर्गा वैकुंठांत सासणीक जिवीत जिवचें तें भाग ताका फावो जावं म्हणून मागया प्रार्थुया सर्पोद्वेदार देवा जेराल्ड आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो
आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर्व पातकांतलो निवारो नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोश सासना भोगूंक व्हर. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. देखून बसात. आता श्रद्धांजली समर्पिता. फम्मत गावपी विल्सन वॉलिवर एका गायनांत ताणें गुंतली उतरां अशीं आसात. वचोंक आसा हांवें वचोंक आसा एका दिसा खंय केदाळा तें हांव नेणा खंयचे घडये तें कोण जाणा. धाडलेल्यान म्हाकाय ये म्हणून आपयल्या तेदना. ह्या प्रवराच्या पुस्तकांत अवस्वर 43 ओळ 7. म्हजी म्हणून नांव घेतात त्या सगळ्यांक हांवें तांकां म्हजे महिमे पसत रचल्यांत. हांवें तांकां आकारल्यांत आनी केल्यांत. देवाची महिमा आज जेरी मारिफात सगळ्या मनशा कुळाक आज उडपी जाल्या. आमी सगळीं देवाची महिमा जावन आसच्या जेरीच्या निर्जीव कुडीच्या बोवारी एकवटीत जाल्या. ताका आमी मानान आनी गौरवान बाबर्ताच्या सालीन अंतीम विदय मागोवंक आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक. कालच्या दिसा आमी संभ्रमलें ती परब जेजूच्या तेंपला भेटवणेची. पूण कालच्या दिसा आमच्या बाबा झेरीन आपणाच्या जिविताचीच भेटवणी केली. ताणें ताकाच सर्गीच्या जेरुजलेमाक समर्पण दिलो. पोतीन ट्रेसी आयतारा सकाळीं मिसा वचोन पाटीं घरा येता पावतेस पोतीच्या भलायकेंत जाल्लें सरुणें दिसून आयलें. आपणाक हृदयांत कितें जाता पिवंक किल्लें दी म्हणून सांगी लागलो. पूण थोड्याच घडयांनी ताका KMC व्हरता वाटेरच ताणें ताच्या पयणाची दिशा बदलिली आनी कूड KMC आस्पत्रे पावले तरी आत्मो सर्गीच्या वाटेन उबोवन गेलो. ताणें ताचें काळीज दीस सरेस्पराक भेटोवन दिलें आनी रस्त्यार थंय तो एक जालो. आनी हांगासर आमी ताका कार्डियक अरेस्ट म्हणून सांगून मोगाच्यांक ताणें आदेश मागलो. देवादीन बेंजामीन आनी देवादीन मार्सेलीन डिसोजा नीटपडे मुडगेरे हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 8 चेडू तांचे मदलो 7वो जावन जेरी 23/1963 ह्या संवसारी ताणें आवयचे उदारीन ताणें जम घेतलो. बोंडां पैकी 4 जाणांनी येदोळस सासणी जिविताचें पॉयंट हातीन घेतलां आनी 5 जाणां बोंडां आमचे मदें अजून आसात. 2004 जुलय 12 तारखेर ताचें लग्न ट्रेसी संगीत जालें. 20 वर्सांचें तांचें लग्न जिवीत सुखा संतोशाचें ददोसकायाचें आनी सबार समस्यांनी रेवडोल्लें तरी देवाच्या पातळेचेर भरोशेचेर जियेल्लें तें बगी लग्न जोडें. लगभग 25 वर्सां दुबय आपल्या भावा संगी बिझनेसान ताणें तांकां सांगात दिल्लो. तो एक मागण्यासोनी देवबिरांतीचो. ताचे पतीन ट्रेसी KMC आस्पत्रेंत थंयसर नर्साचो वावर करता आसतना ताणें जायते फावटी तिका सांगात दिल्लो आसा. ती आमचे संगी सेंट एना फ्रायरी थंयसर देविका रेतीर मंदिरांत आमच्या कोर कमिटीच्या सांद्यांत ती भरती जाल्ली आसता. शुक्राराच्या जावच्या रेतीरेक भाऊ झेरी तिका सांगात दितलो आनी थंयसर शुक्राराच्या रेतीर करतलो. कुटुंबांत सगळ्यांक मोगाचो सद्या कालेतीचो उण्या उतरांचो ददोशी मोनाचो आनी पेल्या हुस्क्यान भरलोलो. ल्हान भुरग्यांतय ताका विशेश आकर्शण आशिल्लें. तांचे सांगात तो वेळ करशितलो.
उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळ नाही म्हणले बरी ताचें दान धर्म गुपीत आसलें कुटुंबांत मागणें सुकयनातलो फाटल्या थोड्या दिसांनी भलायकेचें इल्लेशी सरण घडिल्लें कालच्या दिसा सकाळीं 7:20 पोतिने सांगा घरांत आसता आसतना गपचूप तरान 43 वोळ म्हणटा 43 वोळ म्हणटा पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाई तो बांदता वय खंडीत जावन तो मात्र एकलो आज तुमचें दुकान भरलेलें खंयचे दुखेन पापसल्लीं भरवेलें काळजां तो मात्र आज बरी करूंक शकता किर्तन 143 दुसरी वळू ही उतरां तुमी तुमची करून घेया म्हजो वेळापू ताचे मुखार हांव उमतिता म्हजे कश्ट ताचे मुखार हांव उक्ते करतां वय सरेस्पर एकलो मात्र आमकां आमच्या कश्टांक आदार दिवंक शकता किर्तन 118 म्हणटा आपणाक उलो मरतेल्यांक काळ जंतान उलो मरतेल्यांक समेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा तो सर्वेस्पर तुमचें दूख आनी तुमचें रडणें थांबोव आनी तुमकां सर्गींतावन बुजावन पाठोव म्हणून हांगा जमल्या सर्वांच्या नांवें ट्रेसिया तुज्या कुटुंबाच्याक हांव मागतां सांगात आमी म्हणया ससनाचो विशय दितका येसुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर फंकय समाधानांत तसो आत्मो विशय घेवं दी आमेन. देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां हांव जेरीच्या पतीन ट्रेसी तर्फेन आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबा तर्फेन उलोवंक आशेता. पयल्यान पयलें हांव वर्गांत देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रुजाय फिरगजेच्या विगार बापांक आनी तशेंच काजीतोर बापांक आनी वस्ते याजकांक देव बरें करूं म्हणटा. बुजवणेच्या उतरांनी प्रवचन दिल्ल्या फादर नावीन आनी हांगासर मिसाचे सहब ठेवणी केल्ल्या कोणा सगळ्या प्रती एकल्या याजक बापांक काळजांत हांव ट्रेसी तर्फेन हांव दिन वाचतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा जेरीची चिकित्सा घेतिल्ल्या डॉक्टर चक्रपाणी हांकां पद्मनाभ कामत आनी हेराल्ड डायस आनी शोभा हांचो हांव उपकार बावडतां. KMC अत्तावर ग्रेसी लोबो आनी KMC ज्योती नर्स प्रेसिल्ला आनी सर स्टाफ हांचो तशेंच पयस तावन फोंडा मुखांत्र ट्रेसीक बुजवण दिल्ल्या सर याजक बापांचो आनी मोगाच्या मनशांचो तशेंच कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसा घरा सर काणा जेवणाचो आनी सर वेवस्था पळोवन आदार दिल्ल्या शेजारच्या विजय अर्चना रई हांचो काळजांत हांव तांचो उपकार बावडटां. उपकारां बावडटां. कालच्या दिसा हांव आज पर्यंत घरा भेट करून तेर सांगल्या मागणें केल्ल्या आत्म्या खातीर मागल्ल्या सर सांद्यांचो संघ संस्थांच्या सांद्यांचो वाड्या घरांचो आनी सगळ्या प्रत्येतरान आमच्या डिवायन मर्सी कमिटी कोर कमिटीच्या सर सांद्यांचो काळजांत हांव उपकार बावडटां. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उबे रवी आमी मेल्ले कुडीक मती एकलो कैदो बाबर्तेंच्यो सालिवान म्हणे पळताना धन्य दिव्याक विश्वासून प्रार्थुया. या आमच्या बाबाची आमी ती कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवानपणान अविनाशी करूं आनी तसो आत्मा भगवंताच्या जम्यांत मेळो अशा मरणाच्या जळांतलो आनी पदकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कंद्यार सश्टी रायच्या परिवारान निरंतर वैभव आनी भगवंत संगात ताका फावो जावं. स्वागत करो
देवदूत तुका वरून पावो सस्नासोभिषेक सर्वेश्वरा ताका लावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे भो दयाळ बापा आमच्या भवासो आत्मो आम्ही तुझ्या अधीन करता क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणा दिसा क्रिस्त सगळ्या पुनर्जीवन जातलो म्हणून ती बरोबर पाती येता ह्या विनाशी जिवितांत तुझ्या साकराक सभार देण्याने तुवें बरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांची कोणाची कोणा आमकां दिली देखून आमी तुका अधीन वचता सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन म्हणून घे तुज्या साकराक सर्गेंची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आसांव ती बाबरतांच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिवशें अशें क्रिस्त समय पावण तुज्या संगाता आनी आमच्या बाबा बराबर सगळीं आमी सदां काल जियो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मोगाळ भाव भयणीनो जेराल्ड हाजे निर्जीव कूड मातयेक लायन हांव बगाल ताणें ताज्या पत्नीन उदार मनान KMC हॉस्पिटलाक दान दिलां आसता देखून थोडी प्रार्थना आमी हांगासर आतां म्हणटा हांव सांगत ह्या भावाच्या आत्म्या शांती मागोवन फाल्यां हांगासर ह्या देव तेंपलांत 11:30 वरार मीस दवरला ट्रेसी आमच्या भयणीच्या नांवान कुटुंबाच्या नांवान तुमकां हांव येवकार मागता प्रार्थुया सुमया जेजू क्रिस्ता 3 दीस फुडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरता जे पोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीन कमीक तोप करता तरी पुनर्जीवन पुनस बरोवसो वाडयता तें आमच्या प्रार्थना मांडून घे तुज्या साकराक शांत अशें मेळो तूं आमचें पुनर्जीवन प्राण जिवीत देखून ताका पुनर्जीवंत करतास तुज्या मुखामणाच्या उजवाडान सस्नाक प्रकाश भोगून ताका पळय तूं जी येताय राज करताय सस्नाच्या सस्नाक सर्वेस्वरा बापा ह्या आमच्या भावाक ताजें जिवीत ह्या संवसारांत जियोवच्याक तुवें भरपूर कृपेन भरलोय आज तुज्या सर्गीच्या राजाक ताका तुवें आपयलाय सासणीक सूख ताका तूं दी ताजे निर्जीव कूड KMC हॉस्पिटलांत दवरून मरण पावलेल्या उपरांती ताजी कूड थंयसर वैद्यकीय ह्या सर्व संगतींत ते आदार जातले ताणें जिवंत आसतनाय तशेंच ताज्या पत्नीन हे उदार मनाची करणी केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता आमचें ही जिवीत सगळ्यांचें ह्या संवसारांत आसतना आमी जियेता खरें पूण संवसार सांडून गेल्या उपरांती हेरांक उपकारा जावचें आमच्या कुटुंबांत आमी जियोवची जिवीत आमच्या भुरग्यां आमच्या शेजारच्यांक आमच्या मोगाच्यांक आमी संवसार सांडून गेल्या उपरांती तांकां तो आदार जावंक पावचें बरें आमकांय बरें मन दी बरें मन आमचें थंय रस ह्या आमच्या बाबाक सासणीक सूख तूं लाभय जो जे तारा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक तुजी कुशी तुजी कुशी हांव तुज्या हातान धूळ माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुज्या तुजी कुशी तुजी कुशी आपयलाय बाबा तुजे सशी दिसासनीक विशेव आत्म्याक ताच्या बोच्या तुका सासना
सवय अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां रोजारी साहेबिणी भगवंत रोसाचे करुवेन नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन जी कोणी ह्या दिश्ट लावंक ना तांणी मदल्यान येवन सडींतल्यान पाठीवेचे दयेकन ताका सोडा ताका येवंक Dewa
स्वागत कर
जय